म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेरूय नदर मारतना मिसांव कशें आमकां मेळटा ताचेर मातसो नियाळ करुया. ही सगळीं आमची देवाचें उतर आमी कशे भशेन ताका लागू जाता तें पळोवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर इनासा बरोबर रोमांक आसलोलो. ताणें खूब वार केल्लो, इतलो कश्टवलो की ताका जोर येवन तो मोत्ता आसलोलो. बोलोन्या म्हणटा पळय ती. पूण देवान ताका तेन्ना व्हरूंक ना. ताका ताणें बरो केलो, तो रोमांक आयलो, अशक्त आसलोलो आनी तो एकदम खुशाल आसलो सांतेनासा बरोबर आपलें जिवीत आतां सारच्याक. आनी हे भाशेन घडलें आनी ताका बरें दिसलें. तो म्हणूंक लागलो ताका, पळय शावेर, तूं तुजे वस्तुंकी काम करनाकाय. देव तुजें सगळें करूंक सोदता तर तूं ताका सहकार कर. आतां पर्यंत तो कितें करतालो? तो आपूण जेजू पासत करतालो सगळें. पूण ताचें मन ताणें बदल्लें. तूं करिनाकाय, ताणें तुजें सगळें करचें. कित्याक लागून? आमचो हात आपणाचे वस्तुंकी वावर करता? ना. हांव ताका हुकूम दिता आनी त्या प्रमाणे तो करता. म्हजे पांय आपशींच चलतात? ना. हांव तांकां चलयतां. कोण चलयता? हांव. तेच भाशेन आमी ताचे कुडीचे सांदे. ताणेन आमकां चलोवंक जाय, ताणेन आमचें सगळें वावर करूंक जाय. हें ताका समजलें आनी ते मेरेन सान आपले मिसांव देवा पासत न्हय, देवाचें मिसांव आपलें सगळें घडोवन येवंक जाय म्हणून ताच्या मनांत तें सारकें ठामपणी समजून ताणें घेतलें. आनी असले स्थितीन अशें घडलें. इनासान न्हय, पूण ते स्थितीन देवाची खुशी कशी जाली ती पळयात. तो थंयसर आसलेलो आनी ताचो तो सेक्रेटरी आसलेलो. आनी एक दोग जाण पुर्तुगेजाच्या राजान सांगलेलें, जुआंव तिसरो, म्हाका सगळे जेजूट जाय, कित्याक ते बरे वावुरताले. ताणें दोग जाणांक निवडले. एकलो सिमांव रोद्रिगीस, तो पुर्तुगेज, आनी एकलो बोबादिल्या म्हणून, तो इस्पान्याचो. वो बोबादिल्या म्हणटा पळय ताका जोर आयलो. फाल्यां ते वचोंक आसलेले, आयज सकाळीं पळयत जाल्यार ताणें जायना. असले स्थितीन इनास म्हणूंक लागलो, आतां कितें करया? तो आसा आमचो शावेराक ताणें वचून सांगलें, तूं फाल्यां बेशी? पळय म्हणूंक लागलो, हांव येतां. हे भाशेन ताणें आपणाक जाय ते भाशेन मिसांव चलोवंक ना. देवाचे खुशे प्रमाणे हें इनासाक पर्यंत तो नको आसलेलो. ताकाय ती दूख लागताली ताका ताचे सुशिल्लो दोशी जावंक. पूण ताका विचारलें आनी ताणें म्हणलें, देवाची खुशी करूंक हांव तयार आसा. आनी हे भाशेन ताणें मिसांव पासत आयलो आनी आयज पर्यंत तो हांगसर आसा. आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां हांगसर आसा. कित्याक कशे भाशेन ताणें मिसांव पत्करलें हे भाशेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हाच्या वाचपान आमी कितें आयकलां? आमी देवा सारकीं जावंक जाय. तोच आमकां घडोवन हाडटा. आमी कित्याक दुसऱ्यांक बक्षितले? जेन्ना आमी देवा सारकीं जातले तेन्ना आमी दुसऱ्यांक समजून घेतले की तीं पातकान आसात, तीं अशक्त आसात, आनी हांव तो देवा सगळें आसा. ताची गोठाय म्हाका दुसऱ्यांक समजून घेवंक आनी तांकां बक्षूंक ही कृपा म्हाका मेळटा. नाजाल्यार आमचे कडेन ही गोठाय ना. आमी विसरोना आनी तांकां बक्षिना. कित्याक? आमचें आपलेपणान तातूंत आसा. आमचें तर देवपण आसत, आमी देवा सगळें आसा म्हणून तें आमकां तर ते भाशेन आमी जियेत जाल्यार आमी देवा सारकीं जातले. आनी हेंच आमकां आपोवणें आसा, देवा सारकीं जावन आमचें जिवीत सारूंक. तेन्नाच की देव ताचे भाशेन
आतां पर्यंत वावुरता ते भशेन आमचें सवें सदांच वावुरतलो. हें सगळें घडोवन येवच्याक ह्या मिसान आमचें सगळें जिवीत दिवया. आत अशें वणटीयेन दवरया, कित्याक अशें आदोळिल्लें म्हणटोच आमकां पेकोवणी मेवतली. कित्याक आमची चिंतना भावना आमचे भितर नेगेटीव एनर्जी उत्पन्न करता. तें सगळें जेजू सवें दवरया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान आमची चिंतना भावना जी आमी जाणो आनी नकळो ती सगळीं सुस्कारांतल्यान भायर काडया, जेजूचेर दवरया. जेजू 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 सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणून या. मागीर दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येतलें. येता ताका हाजीर जावया आनी ह्या बरेपणांत तो आमकां बाळगून दवरता. आमी ताचे कुडीचे खेरीत सांदे आमचें खेरीतपण तो घडून हाडटा. जेजू आर्गान दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां हें सगळें स्पश्टपणी दाखयलां, शिकयलां. त्या प्रमाणे जिवंकूय तूं आमकां मदत करताय. फकत तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका सहकार करूंक आमकां मदत कर आनी गोठाय दी. आमेन. सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागया, चड करून इगोर्ज मातयेच्या. जे फुडारी आसात ते गवळी बरे भशेन शेळ्यांक जेजू सवें हाडून राखूंक आनी तांकां बरे भशेन तांचो परवास करूंक तांकां शक्ती मागया. त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांनी पाय मायक देवान ही शक्ती दिवची आनी अदीकान अदीक जेजू सारकी ती जावन जेजूच्या एकवटान एकामेकाचो मोग आनी भुरग्यांचो मोग करूंक तांकां कृपा बळ मागया आनी एकामेकाक समजून बगसूंक. आमच्या सगळ्या सरकारी खात्यांनी आसात तितल्याय आमच्या भावांक आनी भयणांक तांचे पासत आमी मागया. देवान तांकां ही समजणी दिवच्याक की सेवे चाकरेनूच निस्वार्थीपणांत आपलें जिवीत सारूंक तांकां ही कृपा मागया. त्याच बरोबर जाणी तरेतरेची गरजो आसात त्या पासत मागणें आमचे पासत विनंती केल्ली आसा, तांचेय पासत आमी मागया. सगळ्या जाणांक देवाचे खुशे प्रमाणे तांचें जिवीत घडोवन येवंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारूंक तांकां मदत मागया. ही सगळी मागणी आनी हेर तुमच्या काळजांनी आसा तितली आमी देवा बापाक उबारया आनी जेजू सवें ती आमकां शांती पावय म्हणून मागया. आमेन.